कर्नाटकाचे एसटीक राती माड्डोळा उजो लागलो। 29 पॅसेंजर आशिल्ले। बस पणजे सावन हुबळी वताली। बसींतल्यान धुंवर येता म्हूण ड्रायव्हरान बेगीन बेगीन पॅसेंजरांक देंवयले। शॉर्ट सर्किटाक लागून खंय उजो लागलो। बसींतले पॅसेंजरांचें सामान लासून काबार। वेळ बरो म्हूण जीव साल्वार। फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो, मात तो मेरेन बस काबार। निमाण्या पॅसेंजरांची दुसरे बसींत वेवस्था केली। वो पंजिम तो हुबली। बस में थोड़ा आधा रास्ता आने के बाद आग लग गया। थोड़ा आग धुआं आ रहा था, फिर बाद में आग लगने लगा तो फिर ज़्यादा हो गया तो सब लोग उतर गया। आधा मतलब लगीज उधर है, लगीज छोड़ के हम लोग उतर गया। अब लगीज पूरा जल गया। फिर 10-15 मिनट में फायर को फ़ोन किया, वो लोग गाड़ी आया फटाफट, आधा घंटे में बस को बंद कर दिया। लगीज सब जल गया, 1-2 आदमी को बचा, बाकी का सबका लगीज चला गया। कॉलेज तुमका 22-32 हां कॉलेजला उजो पेटलो हांगा मंगेशीच्या फुडल्यान माड्डोळाच्या फुडल्यान आणि बसीक कसो उजो पेटलेलो शॉर्ट सर्किट एसटी म्हणून सांगू ना, बसीक उजो पेटलो कसो तो कितें सांगू ना। ओके आमी इमिजिएटली आमचे प्रूफ घेतले आणि सोमतेच आमी विदाउट 1 मिनिट आमी थंयसून टर्न आउट केलो। ओके आमी इमिजिएटली पावले, आमकां मातशें ब्लॉक जालें, कंटेनर सगळे वाटे घातले। तेन्ना जीप येयली फुडें पुलीसची, तेन्ना आमकां मातशें सायडीक काडले, तेन्ना आमी पॉयंटार पावले। ओके बस फूल काबार जाले। हां बस काबार जाली। ओके भितर टोटल 29 हे आसले पॅसेंजर। ओके 4 लेडीज 25 जेंट्स आसले जातले, एक कंडक्टर आणि एक वाहलो ड्रायव्हर, टोटल 31। ओके सगळे सेफ आसा? हां सगळे सेफ। फक्त लगेजीक ती उजो पेटली त्यांच्या त्याच्या लगेजीक आणि सिटां जळ्ळी, वयलो टाप जळ्ळो, टायर सेफ आहा। गोंयांत एके वटेन राजकीय एग्री चॅलेंजी चालू आसतना नुवेचो आमदार बाबाशान मतदारसंघातले भुरगे आनी शेतकारांक शेतांत दिवंक उर्बा दिता। फाटलीं कितलीं वर्सांच खंय हे लोक शेतां लावंक फाटीं फुडें जाताले। आतां आमदारान फुडें सरून तांकां ट्रॅक्टर आनी शेतकामाची माखनां घेवन दिल्यांत। आमकां सरान हें मशीन दिलां, ताका लागून बाबाशान सरान तें मशीन दिलां, ताका लागून थँक्यू म्हणटा। तेणें मशीन दिलो म्हूण आमी शेत रोवपा पावलीं। तशें सरा लागून सराक मागवता आमकां मशीन सोदां दिवची आनी न्हिवपाक आमकां मशीन दिल्या पुरो मागवता। चड देव बरें करूं, आमकां मशीन दिली, आमी तेजे पयलीं वचून होम बोली मशीन दिली आनी आमकां जायतो पावलो आनी हेजे मुखारूय पावतलो आनी आमकां निवोन दितलो आनी सगळे तो कोत्तलो म्हूण आमी एक देवा भाशेन एक मानून आमी तेका घेताय। हेजे मुखार सदां काल आमकां दितलो आनी हेजे मुखार देवान तेकाय दवरा आमकांय दवरा आनी आमगे भुरगीं बाळाकूय तेणें दिवं। पयलीं तुमी रोयताले, आमी शेत रोयताय, आमी रोयताय, म्हाका जोत आसता आनी म्हाका आतां जायना, आमी जोत बसत कितें आतां फकत मेशिनां जाता जाल्यार सरान आमकां आदार दिसो। कित्याक जोत आसलो मुकोडे हांव बसताले शेतां, हांव केन्ना शेतां ताम नासलो, सदां शेतां म्हाका माडूय आसलोले, माड काडून शेतां जोत करून कुस्ता बांद बस शेतां जाले जाले। पूण कितें जाता तुका हुस्स पावना। बाबाच्यान हांव हुस्स कितें आमकां कितें आदार दिलो म्हूण आतां मुखार सदांय करूं आनी दुखूंक आनी 2 एक्सिबीज केलां। हिंग मरे शेतां हांवें जायतीं पयलीं कोण रोय नासलोले, थोडेशे रोयताले कोणाक एफर्ट जाता आनी ही बाळ शेतां सारकीं वावर करपाक बायलो ह्यो आनी हें शेत तें रोवपाक ती फुगां जातालीं। आतां आमी MLA वचून रिक्वेस्ट करून आमी MLA मशीन हाडलां आनी मशीन MLAन आमकां उतराक दिलां आनी आतां सगलो लोकांनी रोवन बरी ग्रिनरी दिसता आनी हांव मागतां आमगे MLA कडेन आमकां हेज्या मुखार तेगे सपोर्ट जावो। आतां हें रोयल तेंच न्हू, आतां न्हिवपा मशीन जाय, तेदो लागून तेणें आमकां सपोर्ट करपा जाय। तेका लागून हांव आनी मुगे एक रिक्वेस्ट आसा आमगे गोवोरमेंटा कडेन आनी सदांच हांव आमगेलो कोण तो मोहन पारेकारा कडेन चीफ मिनिस्टराक मुगे रिलेशन एकदम बरें आहा ते कडेन आनी म्हाका तेजे फेथ आहा कितें आमी तेका मागोतो तो आमी केन्ना ना म्हणपाना आनी तेणें ह्या लोकांक आमी कितें ग्रिवेन्सी घाताय तें आमकां तेणें फुलफील करून दिल्या पूण म्हूण हांव तेका मागोता आनी हे सगळे शेतकारांक तेमी मुगलें कॉपरेशन गेलें म्हूण हांव तेंकां देव बरें करूं म्हणटा। ACGLाचे कामगार बोनस आनी सेटलमेंटा वयल्यान परत आंदोलनाक देंवल्यात।
2 वर्सांचो बोनस मेळुना म्हूण कामगार फुर्योज. एप्रिलांत तांणी सेटलमेंटाचो विशय काडिल्लो. ताचेर मॅनेजमेंटाची जाग मागना. जुलयाच्या शेवटाक जनरल बॉडी जातली. तेन्ना थारतलें तें फायनल म्हूण कामगार बुधवाराक गेटी भायर जमले. आमचो मेन म्हणजे 2 वर्साचो बोनस दिवना, कोरूचो दिवना, ओनूचो दिवना कितें आनी सेटलमेंट आमी पुट अप केलो एप्रिलांत. तेजेर अजून डिस्कशन कांयच ना आनी तेंच्यांनी PLP घेवन काडली. कोरूची प्लस ओनूची इन एडवान्स चवथी घेताली ते पयलींच घेतली तेंच्यांनी. ती आमकां कांय दिवना. आयज आमकां फक्त डेटी दिता, आयज दिता फाल्यां दिता, पूण डेटीक तेंचें कांय हेंच ना. व्हॅल्यू कांयच ना. डिस्कशन करीत ना हेजे, फक्त लांबयता. आता तेंची 31 तारीख आमकां दिले हेल्थ तेंच्यांनी हे, आनी 28 तारीख तेंची जनरल बॉडी आसा. म्हणजे ती जनरल बॉडी जाली न्हू, 1 वर्सांनी कांयच हे करपाक शकना ते. साधारण तुम्ही आता कितले वर्स जाले काम करता हांगा? म्हाका आतां 30 वर्सां जाली. 30 वर्सां जाली आमचे अशेंच हॅरेसमेंट अशेंच. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.